राज्यात कोयराचो प्रश्न दिसान दीस वाढत आसा। पेडण्या सध्या तरी ओलो आनी सुक्या कोयराचो चड प्रमाणात विलो लायतात। त्या भायर हेर कोयराचो कसो विलो लावप हाचेर पेडणे नगरपालिका जागृताय घडोवन हाडटली। पळयात। फ्लॅग ऑफ आशिल्लें की सुडा कडल्यान ते वेस्ट मॅनेजर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचे तांचे लोक आयिल्ले एक अवेरनेस करपाक की कचरो कसो एकठांय करप वेगळो वेगळो तरेचो। सध्या आमी जे कितें करतात म्हणजे सध्या आमचे हांगा चलता ते फक्त ड्राय आनी वेट अशे दोनूच तरेन करतात। हाज्या मुखार आनीकूय वेगळे वेगळे आसतले जे रिजेक्ट वेस्ट तरी इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट हे सगळे सेपरेट करप। तातूंतल्यान कितें जातलें की कचरो सगळो वेगळो जातलो वेगळो जातलो आनी ते ताज्या बद्दल जे कितें वेगळे वेगळे करपाचें आसा ते कचऱ्याचे विल्हेवाट लावपाची आसा ती वेवस्थीतपणान जातली। नाल्यार कितें जाता सगळो कचरो एकी कडेन येतकच तो परत सगळो एकठांय वेगळो करपाक तातूंत परत त्रास आसा, परत आनीक मनीस घेवचे पडटा। ताका लागून अवेरनेस करतात की आमच्या मार्फत नगरपालिकेच्या मार्फत प्रत्येक आता जे बाजारात सगळ्याक ती भोंवतली पेडण्यात तांचो एक प्रोग्राम आसा की सगळ्या बरोबर भोंवन सगळ्यांक अवेरनेस करप की कचरो कसो एकठांय करप, कसो दवरप आनी कसो तांकां दिवप, तो भायर उडोवप ना। ताका भायर उडयले जाल्यार बाटल्यो भायर उडयल्यो आनी कितें जालें ते प्लास्टीक हें जळना। सो प्लास्टीक नश्ट जावपाक जाय। प्लास्टीक इतलें आमी जास्त वापरतले इतलें आमच्या हाका मातशे त्रास जायत, आमच्या आयुश्याकूच त्रास जायत आसा ते कळ्ळें। सो ताका लागून हो अवेरनेस कॅम्प आसा तांचे दवरला आनी आमी सगळे नगरसेवकांनी येवन तांकां ताजे बद्दल ताजें जें कितें आसा तांचें म्हणणें कितें आसा तें आमी आयकूंक घेतलें। ताजे बद्दल आमी मागीर लोकां कडेन वचून आमी आमचें म्हणणें मांडटले।